नमस्कार. सडेतोड नाईक कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. आज आमी IT मुखावेल्या आव्हानां हो विशय घेतला. कांय दीस पयलीं आमी ह्याच विशयाचेर विस्तारान उलयल्ले, पूण आमकां आतां दिसलें की परत ह्या विशयाचेर आनीक कांय जे म्हत्वाचे मुद्दे आसात ताजेरूय आमच्या उलोवपाची गरज आसा. आनी आमचे मदीं आज 3 मानेस्त आसात, तांची हांव वळख करून दिता. आमचे मदीं आसा मंगेश बाब सालेलकार, जे उमंग कंपनीचे CEO आनी को फावंडर आसात. मंगेश बाब तुमकां हांव येवकार दिता. आमचे मदीं आसात भावीत बाब नायक, जे टेक्नोरिक्स ह्या कंपनीचे CEO आनी को फावंडर आसात. आमचे मदीं आसात रोहन वर्टी, जे आसात शेरविक्स ग्लोबल या BPO कंपनीचे मुखेल. तुमकांय हांव येवकार दिता. मंगेश बाब, म्हाका तुजे कडेन समजून घेवपाक जाय सुरवेकच की कोवीड काळान भितर कांय नवीं आव्हानां तयार जालीं, कांय नवी परिस्थिती तयार जाली, आनीक लोक ऑटोमेशन, डिजिटलायझेशन हाजे बद्दल उलोवपाक लागले. अशे तरेचे कंपनी वाडपाक लागल्यो आनीक अशे तरेचें वातावरण निर्माण जालें की कोविडान कांय ज्यो पळय उद्योगांक कांय संवकळी निर्माण केल्यो. आमी वाचतात न्ही, कोविडान कांय नवे करोडपती तयार जाले. तशें खरेंच अर्थान आमी मानूं येता की IT इंडस्ट्री खरीच व्हडली जाली आनी खरेंच नवे करोडपती तयार जाले. अशें म्हणूं येता. कशें आसा की आतां आमी म्हणटात की कोविडान सगळे जाणां हाल्ले अशें म्हणून इन द बिगिनींग. सगळे हाल्ले ना, थोडेच जे इंडस्ट्रीज आसात त्यो हाल्ल्यो. वेन वी टॉक अबावट थोड्यो आमच्यो ज्यो सर्वीस सेक्टर्स ज्यो आसा त्या हातून आमच्यो IT हॅज बीन वन ऑफ द इंडस्ट्री which started booming in a very systematic manner. Of course स्टार्टिंगाक आमी प्रत्येक मनीस घुसपल्ले, प्रत्येकाक दिसताले की हे आतां हाजे फुडें कितें तोंडाक घालून भोंवपाचें मास्क काय कोण केन्ना आमी फुडें मेळटले ऑफिसान काय कितें काय म्हणून. कित्याक प्रत्येक मनीस वर्क फ्रॉम होम करपाक लागलो. प्रत्येक मनशाक दिसलें की आतां वर्च्युअल वर्ल्डान आमी भितर सरतले, की आमी एकमेकाक मेळनासतना आमी आतां झुमाचेर स्कायपाचेर बसून आमी आतां मिटिंग्यो घेवपाचे. हेच आमकां अशें दिसलें की आमी फुडें अशेंच जावपाचें म्हणून. बट हावेवर आय थिंक सो वॉट एक बरी गजाल जाली ह्या हातून की म्हणल्यार लोकांक कळून आयलें की ITची गरज आसा. लोकांक कळ्ळें की आतां फुडें आमी फक्त मॅन्युअली जे पळय बुकार आमी जे पळय थोडे अकाउंट्स करताले जावं नाल्यार आनी कोण कितें हें करताले ते नीड्स ऑटोमेशन, दॅट नीड्स डिजिटलायझेशन. हे अशें लोकांक तुमी म्हणलें तशें दॅट इज वॉट लोकांक आज गरज आसा म्हणून कळ्ळें. एंड दॅट इज वेर IT इज टुडे इन डिमांड. डिमांडान आसतना ऑफकोर्स इट इज गोईंग इन दीस डायरेक्शन. आनी जी गोश्ट जी वयर वता एक तेंपार सकयल येवपाकूच जाय. ही नेचर्स लॉ आसा. सो what has happened at this point is we have understood that there was demand. There were a lot of people who started investing in IT. There were people who started looking for jobs in IT. Jobsacho खूब demand जालो हे ते. But eventually हो गजाल 2020-2021 आयल्यो. पूण आतां 22 मातशी गजाल हालपा लागल्या आनी they are expecting की US may hit recession in probably towards the end of the year. आमी येवया. भावीत बाब, म्हाका तुका सांगपाक जाय की फाटले 2 वर्सांत कोवीड काळान तुमी एन्जॉय केलें, कारण जसो मंगेश म्हणटा. हय, सो बेजिकली एन्जॉय केलें म्हळ्यार आय थिंक कारण इंडस्ट्री वाडपा दृश्टीन हय डेफिनेटली बिझनेस आमचो खूब हें जालो. देर वॉज लॉट ऑफ न्यू बिझनेस वीच केम आनी आमी खुबशे इनफॅक्ट आमी वी डबल्ड इन कॅपॅसिटी. वाय आनी हाव कोवीड काळान अशें कितें घडलें की जाका लागून IT इंडस्ट्री. हय, सो बेजिकली कितें जालें की वेन एवरीबडी हॅड टू बी देर वॉज नो ऑफिस एनवायरमेंट आनी बिझनेस करपाक जाय आशिल्लें. खुबशे डिजिटायझेशनाची गरज आशिल्ली. आनी बिकॉज ऑफ दॅट डिजिटायझेशन पीपल रियलायज की IT इज यू नीड टू डेवलप सॉफ्टवेअर. इट इज नॉट दॅट यू कॅन गेट रेडीमेड. खुबशे जाणांनी ट्राय केले आनी आमीच कितले तरी सॉफ्टवेअर हे इम्प्लिमेंट केले आमचे प्रोसेसीस इम्प्रूव करपाक. सो तशे आमचे जे कस्टमर्स आशिल्ले आमचे युरोपाक किंवा USाक जे तांचे हे आशिल्ले, इनिशियली तांकां भंय दिसलो की कोवीड जाला कितें जातलें, वेदर वी हॅव टू डावन सायज द डेवलपमेंट, वेदर वी हॅव टू स्केल डावन. बट तांकां मागीर कळ्ळें की आनी चड डिजिटायझेशनाची गरज आसा. आनी ताका लागून तांणी इनफॅक्ट टीम डेवलपमेंट टीम कमी करपाच्या जाग्यार आमी काम वाडयलें.
सो आमी आतां इन द लास्ट 2 years आमी आय थिंक वी हॅव ऑलमोस्ट डबल्ड ऑर ट्रिपल्ड इन कॅपॅसिटी बिकॉज ऑफ दीस ग्रोईंग बिझनेस. रोहन म्हाका तुका विचारपाक आशिल्लें तशें पॉझिटिव्स हे पळय एकूण पळय ऑटोमेशन डिजिटलायजेशन चलतालें मागीर एक डिमांड आयलो जगभराच्यान जशें आमकां हाणें सांगलें आमच्या भावितान सांगलें आमकां मागेरिशान सांगलें सो ह्या सगळ्या हाजे पॉझिटिव्स तुमी कशें पळयलें तुमची स्वताची एक BPO कंपनी आसा. हय सो कितें आसा आतां BPO इट कम्स इन ITES सो ITES म्हणटा तातूंत भितर ITESान येता BPO. सो IT इंडस्ट्री डेफिनेटली ग्रोथ पयली कित्याक जर नंबर्स तरी आमी पळयले जाल्यार financial year 2021 to 2022 we had 15.5% growth in IT industry. Total revenue from IT industry increased to around $227 billion from 194 फाटल्या वर्सा. हायरिंगा भितरय ग्रोथ आशिल्ली बट ITESान मातशें खंय तरी स्टार्टींग जेन्ना लॉकडावन जालें तेन्ना मातशें अफेक्ट जालें कित्याक जेन्ना ITES म्हणटा आमी तातूंत भितर मार्केटींग बाकीचे ज्यो बॅक ऑफीस वर्क आसता तेय येतात ओके नॉट ओन्ली डेव्हलपमेंट. सो हातूंत भितर कितें जालें जेन्ना मार्केटींग सगळें मार्केटूच बंद आसा तुगेलें तूं मार्केटींग खंय करतलो ओके वर्ल्ड तुगेलें बंद आसा लॉकडावनान. सो तेन्ना इनिशियली मातशें ITES सॅक्टर आय थिंक सो तेन्ना तांकां मातशें फर्स्ट इनिशियल 3-4 months इन 2020 तांकां मातसो त्रास जालो बट आफ्टर दॅट इट हॅज पिक्ड अप. सो पॉझिटिव्स म्हणल्यार नंबर ऑफ द ग्रोथ जशें हाणें भावीत बाब ताणें सांगलें मांगिरीश बाब ताणें सांगलें की तांचे कंपनीक जसो फायदो जालो IT तशें कितलेशे हजार ज्यो कंपनीज आसा तांकांय फायदो जालो बट थोड्या हांकां नुकसानय जालो IT कंपनीज ज्यो धाकट्यो आशिल्ल्यो ज्यो स्मॉल जे स्टार्टअप्स ऑर लायक ज्यो 2-3 people कंपनीज आशिल्ल्यो तांकां मातसो अफेक्ट जालो. आय नो लॉट ऑफ कंपनीज हू हॅव क्लोज डावन ड्युरींग पॅन्डेमीक. सो तांचे जो रेव्हेन्यू आसा जो तांचे क्लायंट्स आसा इफ दे डू नॉट हॅव अ मेजर पेईंग क्लायंट्स तांकां तो पयसो येना तांकां सॅलरी दिवपाक जाय न्ही फुडें तांकां बिझनेस रन करपाक तांकां रेव्हेन्यू येवपाक जाय. सो तो तरी रेव्हेन्यू येना ते हाव दे वील कंटिन्यू. सो खुबशे जाणांनी कशें करून लायक पे कट्स हे ते करून तेन्ना आपली म्हणटा तशी गाडी दुखली. म्हाका रोहन म्हाका आनी एक गजाल सांग गोंयांत अश्यो BPO कितल्यो आसात? BPO म्हाका दिसता 2-3 सोडल्यार चड ना बिकॉज अजून गोवान तो BPO कल्चर अजून येवना. ओके पयलीं एक बरी मातशी फामाद एक कंपनी आशिल्ली बट ती सोडून गोवा सोडून गेली इन 2015. इफ आय कुड इंटरप्ट BPO म्हणल्यार कितें जाता BPO मोस्ट ऑफ द टायम यू सर्वीस फॉरेन क्लायंट्स आणि फॉरेन क्लायंट जेन्ना आसता तेन्ना यू हॅव टू सर्व देम ड्युरींग देअर टायम. देअर टायम म्हणल्यार बरोबर तुका रातचें करचें पडटा US टायमींग करचें पडटा ऑस्ट्रेलियन UK टायमींग आसता. सो त्या टायमार प्रॉब्लम कितें जाता तुका पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इज करंटली अ प्रॉब्लम इन गोवा कळ्ळें न्ही वीच इज अ नोन फॅक्ट. And if that is addressed, I think so there will be a lot of BPOs who will start working during the off timing, which is night time. This is something ridiculous. Transport ना म्हणून BPO सुरू जायना. No, खरी all related. Because this is the all case related. study of one of the big company who left Goa in 2015 and moved to Mumbai and Bangalore because of this issue. Like एक आशिल्लो the staff म्हणटा तसो because they तांकां रेडी जावपा जाय. They need to वर्क इन UK शिफ्ट US शिफ्ट म्हणजे ती रातची 7:30 चालू जाता सकाळी फातोडेर 3:30-4 सोंपता तशी. Simple I'll say I believe Technorix itself is a company wherein they are having a bus or a transport they have coming from Panje to Madgaon. हांव दोनूय भशेन चिंतता एक अशें IT इंडस्ट्रीक लागपी लोकांचो टायमिंगार एक तर बसी किंवा ट्रान्सपोर्ट सुरू जावपाक ती एक तर जबाबदारी सरकारची आसता किंवा त्या कंपन्याक लागपी लोकांक हाडप. Sir, now we are from Madgaon. We stopped hiring people from north side in 2015. Why? Only because of the transporting. Last bus from Madgaon to Mapcha is at around 6:30-7. पूण आमी आयकल्लें BPO कंपनी सॅलरी बरी दिता म्हणून तेन्ना लोकांनी गाडयो घेवन येवपाक प्रॉब्लेम कितें आहा? But people prefer is on the saving on public transport, which happens is a very usual trend Public outside transport Goa. is also good for fuel consumption to saving money. Reducing traffic on the exactly on the ना इवन आमकां एक्चुअली टू हँडल द पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इशू आमी एक मिनी बस बी घेतली. वी हॅव ट्रान्सपोर्ट फ्रॉम मडगांव आमी वी आर बेस्ड इन वेर्ना इंडस्ट्रियल एस्टेट.
सो ते बी आशिल्ले बट आमी सेल्स टीम आमची प्रोडक्टा खातीर रातचे हे करपाक ट्राय केली बट इट वॉज व्हेरी डिफिकल्ट बिकॉज वी हॅड टू अरेंज ट्रान्सपोर्ट इन द नाईट ऑल्सो विच इज नॉट दिस पॉसिबल इज समथिंग एक नवोच पॉयंट हो आयलो हाजेर लोकांनी चर्चा करून आशिल्ली आमची दॅट IT इज एक्सपेन्सिव्ह ऑल्सो बिकॉज जर तूं टॅक्सी हायर करतलो दॅट इज ऑल्सो एक्सपेन्सिव्ह बिकॉज मुंबय पुणा तातूंत तुका ₹4 ₹5 पर किलोमिटर मेळटा. न्यूजपेपर इंडस्ट्री सुद्दां सांजची सुरू जाता. हय आमचे रिपोर्टर्स न्यूज गॅदरिंग दीसभर करतात पूण खरो काम रातचें आसता. काम रातचें सुरू जाता जे संचे चक सुरू जाता ते रातचे 3 मेरेन 2 मेरेन चलता पूण ताजे खातीर कंपन्यांनी न्ही लोकांक पावोवपाक गाडयो दवरिल्ल्यो आसतात विशेषतः फिमेल जर वर्कर्स आसत तांकां You have to keep them for safety. सो वाय नॉट IT इंडस्ट्री जर इतली सामकी गाजता चलता आनी गोंयांक जर जाय तर हे हो कन्सेप्ट येवपाक जाय पडटलो. आनी दुसरो मंगेश बाब चर्चा आमी करपाक येतो असो की टॅक्निकल हो जो पळय कितें सेटअप सुरू जाल्लो स्टार्टअप सुरू जाल्ल्यो तातूंत भितर तो बबल बस्ट जालो काय कितें आनीक IT इंडस्ट्री ह्या रिसेशनाचो हो जो मुद्दो काडला ह्या रिसेशनाक ऑलरेडी तूं म्हणटा की अमेरिकेक रिसेशन आयलें ताजी अजून तशी मोठ्या प्रमाणावर चर्चा माध्यमांत जाल्ली दिसता सो ताका तुमी कशें फेस करतात. सी कितें जाल्लें आसा लोकांक अजून दिसता की वी आर स्टील इन द गूड फेज ऑफ हियर बिकॉज प्रत्येकाक लोकांक दिसता की IT म्हणले बरोबर एक सुसेगाद एसीन बसपाचें काम करपाचें हें पूण मेन हांगा कितें आसा की IT इंडस्ट्रीन जे एज ऑफ नाव घडामोड्यो चल्ल्या ऑल बिकॉज ऑफ दीस कितें आसा पयलीं स्टार्टअप म्हणून कल्चर आयलो भरपूर फॅशन जालो ताजे नंतर विथ दीस स्टार्टअप्स पीपल जे पळय म्हणजे MNCs इन्फोसीस टेक महिंद्रा विप्रो हातून जे लोक आशिल्ले ते सोडून स्टार्टअप्सांनी वचपाक लागले सो हांकां लोक मेळना जाले ते मागीर गोंयच्या लोकांक कोल्हापूरच्या लोकांक अशे टायर 2 टायर 3 सिटीजांतल्या लोकांक टार्गेट करपाक लागले सो ह्यो सगळ्यो गजाल्यो ज्यो आसा इट्स अ पार्ट ऑफ दीस स्टार्टअप आनी आतां जेन्ना हो स्टार्टअप बबल बस जाला हे जे आतां एज ऑफ नाव बिकॉज ऑफ दीस डिमांड इन IT एज वेल एज ऑल दीस ग्लोबल इकॉनॉमिक जे पळय क्रायसीस जाल्यात विथ दीस वॉर ऑल दीस थिंग एवरीथींग इज रिलेटेड टू वीच नाव दीस एटलीस्ट एज ऑफ नाव जे IT डिमांड आशिल्लो हाय एट्रिशन जाल्लो आसा दॅट वील go down in the sense there the experts are saying that US will hit recession towards the end of this year. Okay, while we are hitting that recession we have to see that just 3 big companies of India like Infosys, Tech Mahindra हाणीच around 2.3 lakh लोकांक हायर केले in this time. तांचे कितें जातलें will they now with this demand or this आतां स्लो डावन जातकीर परते फायर करतले काय कितें जातलें सो हाजेर भरपूर एक क्वेश्चन आसा सो जे लोक आतां जे पळय डबल सॅलरी मेळटा म्हणून वचपा लागिल्ले तांचे कितें जातलें आतां तो एक्चुअली डबल हांव भावी तुजे बरोबर येता Yeah. आमी ल्हानसो एक ब्रेक घेवया Okay. आमी एक म्हत्वाच्या विशयाचेर आतां उलयतात की IT इंडस्ट्री वाडटा आमी कोवीड काळान पळयलें ती वाडटा आनी खूब वाडटा अशा वेळार गोंयान अशे तरेच्यो बऱ्यो कंपनी येवपाक लागल्यो पूण आतां अचानक अमेरिका रिसेशनाचो एक अडखळ अमेरिकेक निर्माण जाल्ली आमी पळयता ताचो डायरेक्ट इफेक्ट भारतान भितर किंवा गोंया सारक्या जाग्यार ज्यो पळय इंडस्ट्री आसात तांचेर पडटा आनी ह्यो आतां इंडस्ट्री ह्या रिसेशनाक कश्यो सामकार वतल्यो हो एक म्हत्वाचो प्रश्न तो प्रश्न हांव आतां परत आमी येतगीर भावीत बाबाक विचारपाचो आसा पूण ताजे पयलीं घेतात आमी एक ल्हानसो ब्रेक तुमी खंयच वचूं नाकात पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार सडेतोड नायक कार्यावळींत तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता आमी उलयतात गोंयच्या IT इंडस्ट्री मुखावेल्या आव्हानां आनी आमचे मदीं आसा मंगेश बाब सालेलकार आमचे मदीं आसात रोहन वरटी आनी आमचे मदीं आसात भावीत बाब नायक. भावीत बाब तुमचे कडेनच हांव उलयतलो की हें जें पळय रिसेशन पळय जें एक तो ताका लागून जे पळय स्टार्टअपचो एक बबल बस जाला ताजो कशो तुमी सामकार वतात. सो म्हाका दिसता हे 2 सेपरेट सब्जेक्ट स्टार्टअप बबल बस्ट जावपाचोच आशिल्लो बिकॉज दीस वॉज VC मनी जे आशिल्ले खुबशे स्टार्टअप्सान घेतले दे डिडंट हॅव अ प्रॉपर बिजनेस मॉडल आनी VCs वर लुकिंग एट स्टार्टअप्स वीच कूड जस्ट do the valuation game and eventually this was supposed to happen. It is not, this is a separate thing from the recession. Ata COVID has affected a lot of different industries. आमी म्हणटात IT इंडस्ट्री आता booming आसा IT इंडस्ट्री खुबशे आमकां डिजिटायझेशन करपाक आमकां प्रोजेक्ट्स आयले आनी ऑल दीस बट देर आर इंडस्ट्रीज लायक टुरिजम इंडस्ट्री ट्रॅव्हल इंडस्ट्री वीच हॅव बीन मेजरली हिट सो ताजो इफेक्ट आज
आमी अजून पर्यंत पळोवंक ना. आज 2 वर्सां जालीं आमकां अजून तो दिश्टी पडूंक ना. बरोबर. ताजो इफेक्ट आतां येता तेन्नाच वॉर has been there is this Russia war which is affected like I was just last week I was in Europe and this is that electricity cost has doubled up in Europe. So somebody who was paying a bill of say 200 euros a month would be paying 400 euros. Fuel costs have almost doubled up. So तांची खूबशे गोष्टी आता ज्यो इफेक्ट जावपाक लागल्यात that is going to eventually come down to India and it will also affect us. So recession आता अमेरिकेचे रिसेशन आमी म्हणटात ते येतले हांगा or ते इफेक्ट जातले. So these are separate things which are all coming together. So we have to brace ourselves for these times, I think. बरोबर. सो मंगेश बाब परत तोच विशय, तुम्ही सगळे लोक घरान काम करताले घरांतल्यान आनीक आतां लोकांक कामाक आपोवपाक लागल्यात आनीक टिस्ला सारके कंपनी आतां लोकांक सगळ्यांक आपयता आनीक सो आतां गोंयान ही परिस्थिती कशी जातली? लोकांक घरान बसून मजा आयल्या काय लोकांक कामाक येवपाचें आहात? ना ही गोष्ट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर सायड म्हणटा पळय ते तशें जाला. जे लोक ज्यो इंडस्ट्रीज तांकां ऑफिसान वचचेंच पडटा ताजे शिवाय जायना तांकां दिसता अरे तुमकां घरा कडेन बसून काम करपा येता. बट यू डोंट नो द आफ्टर इफेक्ट्स ऑर वॉट इज हॅपनिंग करंटली. देर इज समथींग कॉल्ड एज मेंटल हेल्थ विच हॅज गॉट डिस्टर्ब टू अ व्हेरी हाय लेवल कळ्ळें न्ही विथ दीस वर्क फ्रॉम होम. लोकांक म्हणजे लोकांक अक्षरशः तुका सांगता दे आर डिस्टर्ब्ड इन अ सेन्स दे डू नॉट रियली नो दे कॅनॉट ड्रॉ अ लायन बिटवीन देयर पर्सनल लायफ प्रोफेशनल लायफ. एट द एंड ऑफ इट तूं जे पळय 9:30 to 6:30 म्हणटा तो बेश्टो आमी तो टायम दवरून आसता इंडस्ट्रीन तो तूं ताजे नंतर तूं घरा वचपाचो टायम ताजे नंतर तूं ऑफिसान कितें जाता तुका फरक पडना. बट हांगा कितें जाता तूं घरा कडेच बसता दांत ब्रश करता उठता कपडे वयरच कित्याक वयर सूट घाल्या पुरो कित्याक हाफ पॅन्टीन तुका बसपा जाता वर्क फ्रॉम होम. ह्या जेन्ना हातून तूं जेन्ना बसता यू आर स्टील फिलींग होम यू आर स्टील फिलींग office but you are really confused. So these are some little health related mental health which is getting affected also to that extent. But आतां जेन्ना टेस्ला अशें इलोन मस्कान जेन्ना स्टेटमेंट केलो कम टू ऑफिस ऑर यू मे क्वीट असले जेन्ना स्टेटमेंट करतात लायक अमिताभ बच्चन रेडो घालपाक लागलो बरोबर आतां सगळे रेडो घालपाक तशें एकदां अशें जेन्ना कंपनी स्टेटमेंट्स करता I believe now everybody has started calling people to office and I think so this work from home culture will eventually go because at this point there are some companies who are taking an undue advantage of the situation wherein they are saving on their OPEX cost. रेंटल्स ऑफ देअर स्पेसीस म्हणून ते म्हणटा अरे बाबा चल तू घरा कडल्यानच काम कर ते तुझ्या उमेदीन म्हणून न्ही की यू आर सेविंग ऑन द कंपनीज ओव्हरहेड्स. कितें आसा नेसेसिटी आशिल्ली जेन्ना लॉकडावन जालो काम तर करपाक जाय न्ही सारकें. सो तेन्ना नेसेसिटी आशिल्ली आतां ती ना बिकॉज कोवीड हॅज गॉन डावन. सो आतां कंपनीज परत्यो आपोवपाक लागल्या. इवन वी आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस since last year 2021 sakun we are working from office 100%. But I kind of disagree here. I think the hybrid model is going to be more of something which we will also adopt. कित्याक आमी एक हें पळयलें की लास्ट ओके जेन्ना आमचे कोविड पॅन्डेमीक लॉकडावन जालें आनी वी हॅड टू गो इन टू इट देर वर सर्टन चॅलेंजीस लायक हाव डू वी मॉनिटर परफॉर्मन्स कोण काम करता काय काम करना. पूण आतां म्हाका दिसता की आमची टीम हॅज बीन मोर एबल टू परफॉर्म बेटर बाय वर्किंग फ्रॉम होम. आनी जे चॅलेंज वीच मंगिरीश मेन्शन दॅट हेल्थ इशू आनी हे जे प्रॉब्लम आसात सो वी कंडक्ट कॉन्स्टंट लायक वर्कशॉप्स. आतां आमची इनफॅक्ट ऑन योगा डे वी हॅव अ योगा प्रोग्राम फॉर टीम. सो अशी खुबश्यो गोष्टी आमी करून हे करतात. आनी एक म्हत्वाचो इशू आसतो तुमी बीपीओ चलयतात रोहन बाब. गोंयान इंटरनेट कनेक्टिविटी हो एक प्रॉब्लेम आसा. हो अशी तरेची चर्चा अशी तरेची कागाळ पूर्णतः सगळे लोक उलोवपाक लागले. पयर कोण ते रस्तो खणटा आसतना खंय केबलूच तोडले आनी 2 दीस इंटरनेट ना. हे फक्त गोंयान घडूं शकता. कितें तुमी हाका कसो फेस करतात? आतां सद्याचें तरी सिच्युएशन पळयलें 2022 जाल्यार इट इज फार बेटर दॅन 2020. तेन्ना सामकेच इश्यूज आशिल्ले. बट आतां इफ वी सी दॅट देर आर सम इम्प्रुवमेंट अगेन वी कॅनॉट डू फिक्स दॅट ओवरनायट. बट आतां जे मेजर प्रायवेट प्लेयर्स आयल्या एक 2-3 न्यू इंटरनेट सर्वीस प्रोवायडर्स आयल्या प्रायवेट प्लेयर्स आय थिंक सो दे कॅन बी अ गेम चेंजर. बाबा सगळे घरान इंटरनेट म्हणटा ते ताजे थ्रू पावपाक शकता. गव्हर्मेंट करतलो बट इट वील टेक टायम. ते बेगीन जावपाना ते.
Okay. If you are saying, I mean, definitely the new mantra what they are trying to promote at this point, the government is Har Ghar Fiber. Har Ghar Fiber जावपाक जाय जाल्यार सुद्धा there has to be the power department, the PWD and the IT department has to work hand in hand बरोबर. to execute it. बरोबर हें केन्ना तरी करचेंच पडटलें इतली सगळी डिपार्टमेंट आमी क्रिएट केल्यात तें बरें काम करपा खातीर पूण आतां दिसपाक लागलो चड डिपार्टमेंट म्हळ्यार चड आडखळी आनी चड एकामेकाच्या पांयान पांय घालून उडोवप कशें आसता हय ॲक्च्युली द हर घर फायबर जे म्हणटात आतां म्हाका म्हजे हाजे प्रमाणे 10 वर्सां पयलीं गव्हर्मेंट हॅड डन मे बी इवन मोर दॅन दॅट GBBN जे तांणी केल्लें दे हॅव लेड फायबर्स अक्रॉस द होल ऑफ गोवा आणि it was definitely possible to do that, but there were some private companies which were managing it and probably some management did not happen. आणि आता जे प्रायव्हेट प्लेयर्स जे आसात दे आर ऑल्सो कमी आसात. आता रोहन म्हणटा तशे आयल्यात पूण नॉट व्हेरी रिलायबल. आता आमी घरा कडल्यान काम करपाक हांवें स्वता घरा कडेन 2 इंटरनेट कनेक्शन घेतल्यात. सो एक सायडीन जर पावस आयलो आनी माड पडलो हे कनेक्शन केलें, दुसरे सायडीच्यान तरी म्हणटा हांवें 3 घेतल्या इंटरनेट कनेक्शन. सो बरें म्हाका आनी एक सांगात म्हणटे आतां BPO चलयतात रोहन बाब तुमी, तर आतां सद्या गव्हर्मेंट म्हणटा की 80% जॉब्स टू लोकल्स. आर यू हॅपी काय लोक मेळटात कितें? लोक मेळटा. आतां म्हजे कंपनीचे पयले जाल्यार 100% लोकल आसा. गुड गुड. ओके, की आमी लोकल हायर करता, तांकां ट्रेन करता, बट आमी बिझनस घालून बसल्या. सो फाल्यां तरी आमकां रिसोर्स मेळना जाल्यार आमी खंयच्यान हाडपाचो? स्किल्ड बरं, 80% लेबर म्हणल्यार आसा, yeah. स्किल्ड लेबर आसा, दॅट इज व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. I think so. Bhavit will agree to my statement that तूं समज I mean I know there are some political parties as well as there are some elements in the community who are trying to make a issue out of this jobs and unemployment and so on, and trying to make it like 80% reservation in private sector and all this thing. हे समज करपाक जाय पयलीं म्हणल्यार गव्हर्मेंटा कडल्यान एक प्रोसेस एक हे आसपाक जाय की वेवस्था आसपाक जाय स्कील करपाची रिसोर्सीस. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हॅव्हिंग टेक्निकल स्किल्ड रिसोर्सीस, आय नो इंजिनियरींग कॉलेजीस आर देर, डिप्लोमा कॉलेजीस आर देर, एवरीबडी सगळे आसा. पूण ताजे शिवाय समज म्हाका skilled resources in this type of crunch where लोक डिमांड आसा, एकदां लोक मेळनात आनी म्हाका स्किल्ड तातूंत रिसोर्सीस जाय जाल्यार म्हाका खंयच्यान हाडूं? धंदो आसा, लोक मेळनात, खंयच्यान हाडूं? हांव भायल्यान हाडटलो. आय एम वर्किंग विथ पीपल फ्रॉम हैदराबाद, आय एम वर्किंग विथ पीपल फ्रॉम पुणे. आनी एक पॉयंट एड करपा म्हणल्यार लोकांची मायंडसेट. आतां जस्ट फाटीं आमी पळयल्लें की खंयचे तरी 40 गव्हर्मेंट जॉब्साचें एप्लिकेशन आयिल्लो आनी ताका 20,000 लोकांनी अप्लाय केल्ले म्हणून. एक्झॅक्टली. सो जेन्ना लोक आसा गोंयचे तेच तरी म्हणटा की आपल्याक गव्हर्मेंट जॉब जाय, आपल्याक प्रायवेट हातून काम करपाचें ना. कितले सारकें खरें सारकें. एक सांगा म्हाका तुमचे तिगाय कडल्यान म्हाका एक मिनटां भितर एक खरें म्हणल्यार एक जाय तें अशें की गोंयान अनएम्प्लॉयमेंट म्हणटा आसा, तुमकां लोक मेळटात काय पांय पडून आमची इंडस्ट्रीक तरी म्हाका दिसता देर इज नो अनएम्प्लॉयमेंट, रादर देर इज अ डिमांड. लायक आतां म्हाका गरज आसा, म्हाका जर आनी 50 जाणांक हायर करत, म्हजे कडेन प्रोजेक्ट्स आसात, पूण 50 जाणांक हायर करप is a much bigger challenge. See, I think, sir, currently Goa IT industry itself is employing approximately around 7,000 IT professionals. Indirectly, we are employing approximately around 12 to 15,000. म्हणजे आता हे IT प्रोफेशनल उरिल्ले मे बी तो कोण पिऊन आसपाक शकता, क्लार्क आसपाक शकता, आनी कोण मार्केटिंग मनीस आसपाक शकता. दीस इज वॉट द जॉब एम्प्लॉयमेंट इज क्रिएटेड बाय द IT इंडस्ट्री इट सेल्फ. ही इंडस्ट्री इज करंटली डिमांडिंग डबल द साइज ऑफ पीपल. वी आर नॉट गेटिंग. एक्झॅक्टली. हाऊ डू वी फिल दिस गॅप? आता त्याच प्रश्नाक धरून हांव तुका एक म्हत्वाचो ह्या सगळे चर्चेंतलो एक म्हत्वाचो प्रश्न आमच्या नदरेनी विचारता तो असो की आतां नवो IT मिनिस्टर तुमकां मेळ्ळो आनीक अशा वेळार IT इंडस्ट्रीचो फ्युचर तुमी कसो पळयतात? कितें होप तुमकां दिसता गोंयान भितर? तुमी सगळे तरुण जे पळय आज IT इंडस्ट्रीन कितें तरी भरीव काम करपाक सोदतात, गोंयच्या अर्थवेवस्थेक एक दिशा दिवंक सोदतात, गोंयची सबंद पळय जी आज जी पळय सबंद बस चुकले म्हणटा IT ती तुमी धांवन वचून कशें तरी आनीक चड नेट दिवपाक सोदतात. ह्या परिस्थितीर भितर तुमी आशावादी आसात काय कितें? आमी ऑलरेडी बशीचेर चडल्यात.
Good. बस चालू आसा Very बट nice. बट मोर इम्पॉर्टंटली आमचो जो ड्रायव्हर जो आसा तो 2 बशी चलयता बरोबर Oh. एक आयटीची आनी एक टुरिझमाची Oh, good one. So if at all, if the driver is given one portfolio of only IT, then I think so he would try. He can take it much at a better Barabar, pace. I mean, barabar. But I think I really feel he was a very good candidate for the IT minister this because I have seen personally जे ताणे लास्ट एक जे 15-20 वर्सां पयलीं कांय नाशिल्लें लायक ऑल दीस थिंग्स वी हॅव सीन द लास्ट टायम वेन ही वॉज द IT मिनिस्टर ही हॅज पार्टिसिपेटेड इन एक्झिबिशन्स खूब म्हणजे गोंयची इंडस्ट्रीक खुबशे हे केल्ले आसा बट लायक रोहन आय मीन सॉरी मांगरीश कमिटेड एक ताका सामको वाहिल्लो मनीस तुमकां जाय रोहन तुजें मत कितें आसा ह्या सो संदर्भात आतां IT म्हणटकच ITSचे आमी जे डिस्कस केल्ले BPO कमी कित्याक आसा BPO 3-4 कित्याक आसा BPO सो विथ IT म्हाका दिसता IT मिनिस्टरान आमचे BPOचेरय टार्गेट हे दवरपाक जाय सो दॅट वी कॅन हायर मोर पीपल बिकॉज BPO इज ऑल्सो व्हेरी बिग इंडस्ट्री इन इंडिया सो इफ वी हॅव अराउंड 10 to 15 BPOs who can hire जे IT म्हणजे इंजिनियरींग न्ही नॉन इंजिनियरींग जे भुरगे आसा बाकीचे तांकां आमकां तातूंत भितर प्लेसमेंट करपाक मेळटा जॉब दिवपाक सो तुमकां निर्धारीत म्हाका 1 मिनट भितर मंगेश जाय निर्धारीत मंत्री मेळ्यार जातलें कितें निर्धारित मंत्री म्हणल्यार एक म्हणल्यार ही वील हॅव अ फोकस्ड विजन of just taking one industry which is a green industry, which is an industry which can see a futuristic Goa at a level where आता समज तू म्हणटा की 2025 समज तू स्टार्टअप डेस्टिनेशन इन एशिया करतलो और वॉट एवर इट इज हे तुका 2025 न्ही 2024 एकवार जावपाक शकता इफ एट ऑल यू हॅव अ क्लियर विजन विथ व्हेरी नायस इतल्यान आमी म्हाका दिसता मंगेश तूं आमचे संबंद चर्चेचो सार सांगलो इतल्यान आमी आयची चर्चा थांबयतात IT इंडस्ट्री अशें मळबांतल्यान पडपाचें ना आमकां एक जोर दिवचो पडटलो तयार आसात तरूण IT इंडस्ट्रीक ताणें म्हणलें मंगेशान आमी ऑलरेडी बसीन भितर बसल्यात सरकाराक आतां त्या संदर्भांतलें एक विजन दवरचें पडटलें ह्या तरूण भुरग्यांक घेवन मुखार वचचें पडटलें आनी म्हाका दिसता हें जर घेवन मुखार गेलें जाल्यार बेंगलोर किंवा हैदराबादाक जे पळय सबंद चंक ITचो घेवन गेल्ले ते गोंयाकय गोंयचे सारक्या राज्यांनी ते वळूंक शकता आनी म्हाका दिसता एक बरी संदी आसा ती संदी आमी घेवपाची आज गरज आसा इतल्यान आमी कार्यावळी थांबयतात मंगेश बाब तुमी हांगा आयले वरटी बाब तुमी हांगा आयले आनी भावीत बाब तुमी आमचे चर्चेंत वांटेकार जाले तुमचो हांव देव बरें करी म्हणटा तुमी पळयत रावात गोमंतक TV